नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बेतूल पठाराचेर उरिल्ली जमीन रक्षा मंत्रालयाक गोय सरकाराचो बावटो। डिफेन्स एक्सपोच्या नावान उद्देगीक वसणुकेच्या जाग्यार कायम एअर शोचो बेत। गोंयचे वंशाचो राजकारणी पोर्तुगालाचेर करतलो राज्य। मूळ मडगांवचो आंतोनियो कॉस्ता पोर्तुगालचे प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार। फुडल्या वर्सा वेंचणूक आंतोनियोचे फामिलीक उमेद। जॉफ्रे आनी रोनाल्डो खेळपाक जाता फिट। फुडल्या मॅचीत दोगूय खेळपाची आस्त। मंगळारा मुंबई FC आड FC गोवाच्या मॅचीत आक्रमक खेळाची शक्यताय। पाळोळें कोणका जुंव्यार झाडांची बेकायदेशीर कत्तल। कसलीच मान्यताय ना। जुंव्यार चल्ला बांदकाम। पालिकेन दिवंक ना मान्यताय। ब्रेस्तारा पालिकेची खासा बसका। आनी बाल दिनाक भारताचे पयले भुरग्याचे ट्रायथलॉन गोंयांत। एंड्युरो स्पोर्ट्स गोवा संस्थेन मारले नवे पावल। खबरो विस्तारान। बेतलांतल्या पठारावेली जमीन रक्षा मंत्रालयाक चल्ली। IDCची उद्देगीक वसणुकेची जमीन काडून रक्षा मंत्रालयाचो डिफेन्स एक्सपो आनी उपरांत कायमस्वरुपी एअर शो दिवंक गोंय सरकार बावटो दाखोवनय मेकळो जाला। बेतलांतल्या पठारावेली 12 लाख चौखण मीटर जमीन पयलींच ONGC कडेन आसा। फक्त 15% जमीन ONGC वापरता। 2 लाख चौखण मीटर जमनीर एक्वेरियम येता। आनी आता IDCची जमीन रक्षा मंत्रालयाक लिजार दितात। ती कायम एअर शो करूंक। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। डिफेन्साक एकदा दिल्ल्यो जमनी परत मेळना म्हूण मनोहर पर्रीकारच पयलीं म्हणटालो। मात आतां गोंयच्यो लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन डिफेन्साक दिवपाचो रक्षा मंत्री पर्रीकाराचोच बेत। बेतलांतल्या IDCच्या एका जमनीचेर रक्षा मंत्रालयाचो पयलीं सावन दोळ आशिल्लो। मात फाटलीं कांय वर्सां तांकां ती घेवंक जमूंक ना। मात मनोहर पर्रीकार रक्षा मंत्री जातकीच मंत्रालयाक लॉटरीज लागल्या। डिफेन्स एक्सपोच्या नांवान बेतलांतल्या पठारावयली लाखांनी चौखण मीटर जमीन घेवपाचें थारलां। गोंय सरकार आनी IDCन मेळून 6 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन काडून रक्षा मंत्रालयाक दिवपाचो बेत नक्की केला। डिफेन्स एक्सपो जाल्या उपरांत ती जमीन कायम एरो शो खातीर वापरपाचो प्रस्ताव रक्षा मंत्रालयान धाडिल्लो। गोंय सरकारान IDCच्या जमनीचो प्रस्ताव धपक्याक पास केलो। ही 6 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिल्ली जाल्यार कमीत कमी 30 वर्सां नाजाल्यार चडांत चड 95 वर्सां लिजार दिवची पडटली। लीज फी म्हूण सरकाराक एकदांच 82 कोटी आनी दर वर्सा लीज भाडें म्हूण 1 कोटी 65 लाख मेळटले। मात जमीन कायम डिफेन्साच्या ताब्यांत उरतली। डिफेन्स एक्सपोक दिता ती जमीन खरी किटला उद्देगीक वसणुकेची। ते जमनीची जायरात करून बारीक मोठ्यो कंपन्यो थंय हाडपाचे। तातूंतल्यान थळाव्यांक काम धंदो मेळपाचो। मात डिफेन्साक जमीन गेल्ल्यान आतां ती शक्यता ना। ह्याच जमनीच्या कुशीक आशिल्ली 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन इक्वेरियमा खातीर केंद्राच्या दुसऱ्या एका मंत्रालयाक दिल्या। जाल्यार जमनीचो तिसरो प्लॉट कोर्टाचे केसीत अडकला। ह्या जमनीचेर डिफेन्साची नजर पयलीं सावन आसा। त्या भायर बेतलांतलीच 12 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कितले वर्सां सावन ONGC कडेन आसा। तातली फक्त 15% जमीन ONGC वापरता। म्हणजे बेतलांतल्या पठारावेली वट्ट 20 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन केंद्रा कडेच उरपाची। डिफेन्साक दिल्ल्यो जमनी परत्यो मेळना म्हूण पर्रीकारूच उलोवन दाखयतालो। पणजे शारांतली मिलिटरीची 2STC कडेन आशिल्ली जमीन परत घेता म्हूण वर्सां जाली। सरकाराक तें जमना। आतां उद्योगाच्यो जमनी डिफेन्साक चल्ल्यो। ONGCन 12 लाख चौखण मीटर घेवन तश्शी दवरल्या। आतां डिफेन्स मंत्रालय एक्सपो आनी एअर शोक मेळून आनीक लाखांनी जमीन सोदता। आनी गोंयचो सरकारय जाग माग करिनासतना दिवन मेकळो जाला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयच्या वंशाचो राजकारणी आतां पोर्तुगालचेर राज्य करतलो। पोर्तुगालच्या प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार आंतोनियो कॉस्ता मूळ मडगांवचो। फुडल्या वर्सा पोर्तुगालांत वेंचणूक जाता। खर्च कपाती वेल्यान सध्या थंयचें नवें सरकार अडचणीत आयलां। विरोधक एकठांय येवन सरकार देंवयतात। आंतोनियो तांचो मुखेली। सोशलिस्ट आनी बाकीच्या पक्षांनी आंतोनियोचें नांव प्रधानमंत्री म्हूण फुडें काडलां। आंतोनियोच्या गोंयच्या फामिलीक ही गजाल अभिमानाची। एके वटेन पोर्तुगाल गोंयांत येवन 500 वर्सां जातात आनी आतां गोंयकार पोर्तुगालाचेर राज्य करपाक पावला।
पोर्तुगालात खर्च कपातीच्या धोरणावेल्यान थंयचे सरकार अडचणीत सापडला. पोर्तुगालाचो मुखेली विरोधी पक्ष सोशलिस्ट पार्टीन आयतारा आंतोनियो कोस्ताक पक्षा वतीन प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर केलो. आंतोनियोच्या फुडारपणान पोर्तुगालची धोरणां बदलून अर्थव्यवस्था जाग्यार हाडपाचो पक्षाक विश्वास. आंतोनियो कोस्ता गोंयचो पूत, फामील मडगांवची. मडगांवचो लेखक ऑर्लांदो दा कोस्ताचो पूत. फामिलीचे मडगांवा पोन्ने घर आसा. आंतोनियोची चुलती सिनिका कोस्ता आपले धुवेक घेवन त्या घरान रावता. आंतोनियो पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री जाता हाची तांकांय उमेद. आंतोनियो त्या पदाक न्याय दितलो म्हूण तिका विश्वास. We are happy that he will be. I hope he will be. It's still not 100%. We'll certainly pop a champagne. Because I remember when he was a teenager, he had a conversation with his father. They had discussions, animated discussions over politics. Very nice guy. I hope he succeeds. Means to settle this economics in Europe nowadays is no joke. आंतोनियो फाटल्या कितल्याशाच वर्सांसान पोर्तुगालच्या राजकारणात सक्रिय. तो पोर्तुगालात 1997 ते 1999 मेरेन संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून वावुरलो. 1999 ते 2002 मेरेन आंतोनियो न्यायमंत्री आशिल्लो. 2005 ते 2002 मेरेन तो अंतर्गत प्रशासनाचो राज्यमंत्री आसलो. 2007 ते 2015 मेरेन आंतोनियो लिस्बनचो महापौर आशिल्लो. सप्टेंबर 2000 सावन तो सोशलिस्ट पार्टीचो महासचिव आसा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. ISLांतले फुडले गोंयचे मॅचींत FC गोवाचो खेळ आनीक आक्रमक जावंक शकता. फुडली मॅच मुंबय सिटी FC आड मंगळारा जाता. FC गोवाचो खडेगाठ मिडफिल्डर जॉफ्रे आनी स्ट्रायकर रेनाल्डो परत प्रॅक्टिसेक लागल्यात. दोगूय ISLाच्या ह्या सिजनांतल्या FC गोवाच्या 10व्या मॅचींत खेळूंक शकतात. दुखापतींक लागून दोगूय फाटल्यो कांय मॅची भायर आशिल्ले. FC गोवाची अनुची टीम सामकी आक्रमक. मात परत दुखापतींक लागून स्पॅनिश मिडफिल्डर जॉफ्रे आनी ब्राझिलियन स्ट्रायकर रेनाल्डो आतां मेरेन कितलेशेच मॅचींनी खेळूंक पावले ना. ते नासतना झिकोच्या पंगडान जरी बरी कामगिरी केल्यात तरीकय जॉफ्रे आनी रेनाल्डो पंगडात सामील जाल्या उपरांत FC गोवाचो खेळ आनीक आक्रमक जातलो हातूंत दुबाव ना. फुडली मॅच मुंबय सिटी FC आड मंगळारा फातोड्ड्यार जाता. Zaglia आता दोऱ्यान लारा वयर सोल्यान खालसान उजो पेटला आता. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊ एक विराम.